नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 11व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विशाखापट्टणमात जाल्ल्या राष्ट्रीय कार्यावळीत घेतलो वांटो. योग सगळ्यांचो आनी सगळ्यां खातीर आसा, प्रधानमंत्री उलयले. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी केंद्रीय मंत्र्यांनी योग विशेष कार्यावळींचे केले फुडारपण. दिसपट्ट्या जिणेंत योग आपणावपाचो दिलो संदेश. एकाग्रताय, शारिरीक आनी मानसीक भलायकी राखपा खातीर दर दिसा 15 मिनटां योगासना करची. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे आवाहन. योग ही पुराय संवसारा खातीर भारतान दिल्ली एक अनोखी देणगी. योग प्रत्यक्षात अणभवचो आनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांचे प्रतिपादन. गोय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै सावन गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी जारी केली अधिसुचोवणी. आता खबरो विस्तारान. 11व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विशाखापट्टणमात जाल्ल्या राष्ट्रीय कार्यावळीत वांटो घेवन देशाचे फुडारपण केले. विशाखापट्टणमाच्या दर्यावेळेर जाल्ल्या ह्या योग सत्रांत सुमार 3 लाख लोकांनी वांटो घेतिल्लो. ही योगा संगम कार्यावळ पुराय भारतात 3.5 लाखा परस चड सुवातांचेर एकाच वेळार आयोजित केल्ली. एक धर्तरी एक भलायकी ही अनुवर्साच्या योग दिसाची संकल्पना आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले की योग हो सगळ्यांचो आनी सगळ्यां खातीर आसा. अस्थिरतेच्या परिस्थितीत योग हो शांतीचो मार्ग जावन येता. आमी सगळीं मेळून योगा वरवीं एक संतुलित आनी शाश्वत संवसार मुखार हाडुया असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा. लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy. जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने. जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए. जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे. जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए. आयज योग हो कोट्यांनी लोकांच्या जिविताचो भाग जाला. हील इंडिया ह्या मंत्रान संवसारभरात नामना मेळयल्या. भारत संवसारा खातीर हिलिंगाचे बेस बरें स्थळ म्हणून मुखार येता. हातूंत योगाचो महत्वाचो वांटो आसा अशेंय प्रधानमंत्री उलयले. बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं. इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है. एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है. हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है. मजगती ह्या कार्यावळी वेळार 2 संवसारीक विक्रम लेगीत नोंद जाल्ले. जातूंत एकाच फावट 22,000 परस चड भुरग्यांनी सूर्य नमस्कार केले आनी 2 लाखा परस चड लोकांनी एकठांय योगा केल्ल्यान हाची नोंद संवसारीक विक्रमांत जाल्या.
आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान घरमंत्री अमित शहा हांणी अहमदाबादच्या थळाव्या लोकांवांगडा योगाभ्यासात वांटो घेतलो। देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी केंद्रीय मंत्र्यांनी योगा विशेष कार्यावळींचे फुडारपण केले। हातूंत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, भलायकी मंत्री JP नड्डा, शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांचो आस्पाव आशिल्लो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, मंत्री आणि मुखेलमंत्र्यांनी लेगीत साबार योगा सत्रांनी वांटो घेतलो। एकाग्रताय, शारीरिक आणि मानसिक भलायकी राखपा खातीर सगळ्यांनी शाळेत दर दिसा 15 मिनिटांची योगासना करची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केला। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांसयत मुखेल सचिव डॉक्टर V कोंदवेलू, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, सचिव, वेगवेगळ्या खात्यांचे मुखेल अधिकारी, शाळेचे विद्यार्थी आणि हेरांनी योगासनात वांटो घेतलो। जी भुरगीं शिकतात, कॉलेजीक वतात, स्कुलात वतात, तांच्यांनी आपल्या फिटनेसाचेर चड भर दिवप गरजेचें आसा। प्रत्येक हायस्कुलान फिजिकल एड्युकेशन टीचर आसा, तांकां आमी योगा शिकयल्या, तांकां आमी सातत्यान वेगवेगळे योगा ट्रेनिंग्स दिल्या। म्हणजे त्या टिचरां कडेन आनी योगा इन्स्ट्रक्टरां कडेन रिक्वेस्ट आसा, तुमचो रेग्युलर स्कुलात तांच्यांनी एटलिस्ट मिनिमम टू मिनिमम 15 मिनिट्स ही तांच्यांनी योगा खातीर प्रॅक्टीस करची, जेणे करून भुरग्यांचे कॉन्सन्ट्रेशन हे आनीक वाडपाक शकतले, भुरगे आपल्या अभ्यासाचेर आनीक मोठ्या प्रमाणात लक्ष दिवपाक शकतले। आमी दर दिसा योगा केलो जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत सुख आणि निरोगीपण अणभवतली। दिनचर्या पाळ्यार आमचे कुटुंब सुखी जावपाक मजत जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें। तशेंच कुटुंब योगा पद्दत सगळ्यांनी आपणावपाची अशें आवाहन तांणी केलें। योग प्रत्यक्षात अणभवचो आणि आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची। योग पुराय संवसारा खातीर भारतान दिल्ली एक अनोखी अशी देणगी आसा अशें केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी म्हळां। आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान पोन्न्या गोंया आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत वांटेकार जाल्या उपरांत ते उलयताले। योग कितें तरी आमी म्हणटात की योग बरो आसा, परंतु तो प्रत्यक्ष अनुभवपाची आसा। साखर जर गोड आमी म्हणली जाल्यार आमच्या जिवेर दवरल्यार ती गोड लागता, म्हणून प्रत्येकान योग स्वता करप आनी आपलं जें कितें हें आसा, शरीर आसा, आपलें जें कितें स्वास्थ्य आसा हें बरें दवरप हें योग दिता। आमच्या पुर्वजांनी नवीन नवीन अशे तरेचे समाजात बऱ्यो गोश्टी ज्यो आहात निर्माण करपाचें काम चिंतनान हाजे द्वारे केलें आनी तें संपूर्ण जगा खातीर केलें। योगा हो एक अशी गोष्ट आसा की आमच्या देशान ते संपूर्ण जगाक ही देणगी दिल्ली आसा। ही खरोखरच सगळ्यांचें जीवन सुखी जावचें, प्रत्येक जग सुखी उरचें ह्या भावनेन हो योगा गेली 11 वर्सां पयलीं हो संपूर्ण जगांत पावयला। आनी त्यावेळी जेन्ना आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीजीन जेन्ना युएन रिझोल्युशन हाडलें 177 देशांनी ताका पाठिंबो दिलो आनी आज जवळ जवळ 190 पेक्षा जास्त लोक हो आंतरराष्ट्रीय योगा दीस हो साजरो करतात। ही आमच्या देशाच्या बाबतींत एक मोठी आमचो सगळ्यांचो सन्मान आसा अशें हांव म्हणून दिसता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाला योगान शिमो हुपल्यात आणि आयज भलायकी आणि शांततायेचो सार्वत्रिक मार्ग म्हण जागतिक पावड्यार योगा कडेन पळयतात अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळें। पणजेत आयोजित योगा कार्यावळीत ते उलयताले। योगा सारख्या उपक्रमांतल्यान निरोगीपण आणि प्रतिबंधात्मक भलायकी सुदारप हे खातीर गोंय सरकार कटिबद्ध आसा अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें। आयज आमी योग दीस जो आमी मनयतात त्या दिसा आमी हो कार्यक्रम आमी घडयता, पूण रेग्युलरली ऑन अ डेली बेसीस फॉर आवर ओन वेलनेस एंड वेलबिंग ही करपाची गरज आसा। आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री एक संकल्प घेवन जेन्ना ते सुरवात केल्ली आनी योग सगळे कडेन पसरपाचो प्रयत्न तेणी केलो थ्रू वेलनेस सेंटर्स आनी पूर्णपणे एक वेगळे तरेचे पॉलिसी फ्रेमवर्कच्या माध्यमांतल्यान देशांत आनी ग्लोबली हो विशय फक्त
एक कार्यक्रम करपाचो म्हणून न्हय पूण शरिरान आनी आमच्या सगळ्या खातीर एक वेगळ्या तरेचे बरें आमकां दिसपाक जाय आमच्या शरिरा खातीर एंड फॉर ओवरऑल आवर वेलबींग दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. मास्टर हवेली राम और लाजो जी की अनोखी कहानी. लाजो जी की करेगा. साथ ही वीरावाली और बृषभान की अमर प्रेम कहानी और भी बहुत सारे रंगीले किरदार. डीडी क्लासिक्स में देखिए धारावाहिक बुनियाद प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मनशान सदांच योग करचो, दर एकल्यान स्वताची काळजी घेवची, वांगडाच योगा विशीं जागृताय करून सगळ्यां मेरेन योगाचे महत्व पावोवचें अशें आवाहन पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी केलें. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान सावळवाडा पेडणेच्या खेळा संकुलांत आयोजीत कार्यावळींत ताणो वांटो घेतलो. ह्या वेळार मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हेवूय हाजीर आशिल्ले. नरेंद्रभाई मोदींचे उपकार आठयत आसतना नरेंद्रभाई मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशात भलायकेच्या दिकेन घेतिल्लो निर्णय हो दर एकल्या खातीर लाभकारी आसा अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी म्हळां. प्रधानमंत्र्यांचे उपकार आठयतना तांणी योगाचे महत्व लेगीत अधोरेखीत केले. सांखळे मल्टीपर्पज सभाघरांत आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार सुलक्षणा सावंत ह्यो लेगीत हाजीर आशिल्ल्यो. नरेंद्रभाई मोदींचे उपकार आठयत आसतना नरेंद्रभाई मोदीन आमच्या भारत देशा संदर्भात जे एक क्रांतिकारी डिसिजन घेतले तशा अनेक डिसिजनां तांच्यांनी घेतलेली आसा. पण आरोग्याच्या दृश्टिकोनान जर विचार करपाक गेलो जाल्यार हो एक म्हत्वपूर्ण डिसिजन आसा. आमकां फीट रावपाक लागून फीट इंडिया मुवमेंट जे देशातली क्रांतिकारी योजना आसा. आमकां आजच्या ह्या सुंदरशा कार्यक्रमात जे पॅनल डिस्कशन जाले खूप सुंदर अशा भुरग्यांनी प्रश्न विचारले आनी जे पॅनलिस्ट आसले डॉक्टर त्यांच्यानी खूप सुंदर तरेन आपले विचार मांडले. नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च ह्या संस्थेन वास्को द गामा हांगा आपल्या कॅम्पसांत आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयलो. एक धर्तरी एक भलायकी खातीर योग हो अंदू वर्साच्या संवसारीक योग दिसाचो विशय आसा. ह्या कार्यावळीच्या सत्रांत ऑफिस फ्रेंडली स्ट्रेचिंग तंत्र आनी फाउंडेशनल योग ह्या विशयांचेर भर दिल्लो. ह्या कार्यावळीत डॉक्टर एम साकेत हांच्या नेतृत्वाखाला योग सत्र जाले. NCPORचे संचालक डॉक्टर थंबन मेलोत हांणी हे विशीं अधिक माहिती दिल्या. To
today being the International Day of Yoga, the National Center for Polar and Ocean Research is celebrating in a big way, not only at the NCPR campus in Goa, but also in Antarctica, 2 stations in Antarctica, as well as in Arctic, and also in the station in the Himalaya. So we are spread across the world, spreading the message of the one earth, one health, and yoga for the health. And this is the day actually we start to dedicate ourselves to improve our life through yoga. We have more than about 200 people here, joined at NCPR today early morning, and who has been actively participating. And we also had an expert coming from the NIMHANS Bangalore. It's not only giving the yoga instructions, but also providing the mind and body connections. So that provides the real, scientific basis for it. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान पुराय संवसारात वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. गोंयांत लेगीत वेगवेगळ्या सुवातांनी योगासनांच्यो कार्यावळी जाल्यो. मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी भारतीय जनता पार्टी सांगे मंडळ आनी सद्गुरू पद्मनाभ योग कुलगुरू आनी सांगे भलायकी केंद्र हांच्या जोडपालवान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था गोंय हांणी म्हापशेच्या पेडे इंडोर स्टेडियमांत आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची कार्यावळ योग संगम घडोवन हाडली. हातूंत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेच्यो डीन प्राध्यापक सुजाता कदम, मोहिनी मेट्टी, शुभम भोंगले हांणी मार्गदर्शन केलें. गोंय सरकारच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान खासा योग सत्राचे आयोजन केल्ले. ह्या सत्रांत खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांनी योगासनां केली. तशेंच हळडोणच्या सेंट थॉमस उच्च माध्यमीक विद्यालयांत लेगीत जागतीक योग दीस मनयलो. ह्या वेळार 350 विद्यार्थ्यांनी तशेंच शिक्षकांनी योगासनां केली. कला आनी संस्कृती खात्यान एक धर्तरी एक भलायकी खातीर योग ह्या अनुवर्साच्या विशया खाला आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयलो. कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. Day of the yoga is yoga for one health, one earth, one health. One earth, one health means what? So we are brought under one health, one earth. How to link it with this? And as all of you know, yoga is for what? But to bring their togetherness, your thinking, thoughts, your body. If your body doesn't support, you will not work. And to have such type of smooth things and to go up with the happiness, we are celebrating on this Yoga International Day. सरकारान लोकां खातीर केल्लो वावर लोकां मेरेन पावपाक जाय. सरकाराच्या जायत्या येवजण्यांचो लाव लोकांनी घेवचो. विकसीत भारत 2047चे सपन साकार जाता आसतना लोकांक ह्या येवजण्यांचो फायदो मेळचो असो हेत आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. फाटल्या 11 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकारान केल्ल्या देशभरांतल्या उदरगतीच्या वावराचेर म्हायती प्रदर्शन मडगांवच्या रवींद्र भवनांत म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान घडोवन हाडिल्ले. ताचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार दिगंबर कामत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ग्यारह साल मोदी सरकार डबल इंजिन सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाता. त्या निमित्तान आमी गोंय सरकारच्या वतीन एक्झिबिशन आमच्या मडगांवांतल्या रवींद्र भवनात आयोजीत केला. हांव सगळ्यात पयली समेस्त गोंयकारांच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी पुराय कॅबिनेट हाचें खूब खूब अभिनंदन करता. लोकां मदीं अवेरनेस घडोवन हाडपा खातीर फाटल्या 11 वर्सां माननीय मोदीजी क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, मुद्रा लोन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया अशा वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो योजना ह्यो 4 पिलर म्हणजे युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण ह्या सगळ्या खातीर केल्यो. ताचो अवेरनेस लोकां मदीं वयतो, चडांत चड लोकां मदीं ह्यो स्किमी पावच्यो आनी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार जाता आसतना विशेश करून तरणाट्यांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेवचो म्हणून हें एक्झिबिशन आसा.
राज्य सरकारान आतां मेरेन 147 स्टार्टअप्सांक 3.92 कोटी रुपया इतले अनुदान दिला। ते भायर ऑनलायन सरकारी सेवा घटमूट आनी सोपी करपा खातीर गोंयांत राज्य डेटा केंद्रां उबारतले। तातूंत गोवा ऑनलायन हे वेबसायटीक भेट दिवपी लोकांची AI चॅटबॉट मजत करतलो अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या। गोंयांत आमी स्टार्टअप्सांक तेंको दिवपी धोरण आनी कुशळटाय उदरगत वरवीं नाविन्याक उर्बा दितात अशें मुखेलमंत्री उलयले। माहिती आनी तंत्रज्ञान खात्याच्या स्टार्टअप आनी IT विभागा वतीन बांबोळे हांगा एका हॉटेलांत आयोजीत गोवा ओपन इनोव्हेशन मार्केट एक्सेस एक्सपो 2025 चे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं उक्तावण जाले। ह्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या वेळार माहिती आनी तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे आनी हेर मानेस्त लेगीत हाजीर आशिल्ले। The 635 DPIIT recognized startup, 281 certified startup at the IT promotion cell. 3.92 crores of rupees incentives have already given to 147 startups. Through EDC Goa, and we have made it easier for the entrepreneurs to access the loan with the standardized interest rate. I am pleased to share that the Global Capability Centers GCC is planned to set up in Goa. It will support the IT companies, startups and new industries. This major project with the help to create a job, attract investment and boost Goa ITs at the digital economy over time. A center of excellence also being planned to develop the advanced skill, encouraging research and promoting collaborations between the industry and educational institute, especially in the areas like artificial intelligence, AI and machine learning. उपसभापती आणि म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी आयज म्हापसा बाजार समिती वांगडा म्हापसा मार्केट प्रश्ना संबंधात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। चडशा प्रश्नांचेर चर्चा जावन ते सुटावे जाल्यात। तशेंच सोमारा येवजिल्ल्या म्हापसा बाजार बंद रद्द केला अशें आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी हे बसके उपरांत सांगला। मंडेचो जो बंद आसलो तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लेलें आसा दे विल बी नो सच बंद. Everything will operate the way regular Somarcha Bazar jo asta. Everything will operate the way it is. All the issues have been resolved and I think they will be in a better position to convey their. फातोर्डा मतदारसंघात भाजपा कार्यकर्त्यांचो मेळावो आयोजित केल्लो। ह्या मेळाव्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मार्गदर्शन केला। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपा फातोर्डात कमळ फुलयतलो आणि 27 सुवातो जिखतलो असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो। राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, आमदार दिगंबर कामत आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। भारतीय जनता पार्टी 27 100% निवडून हाडटले हाजो म्हाका विश्वास आसा। कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर, तुमच्या आधाराचेर आमकां विश्वास आसा की परत एकदा आमचें सरकार येतलें आनी म्हणून ताजी तयारी आतांच्यान सुरवात जाल्ली आसा। पुराय गोंयभर हांव म्हणटा अध्यक्ष बाब दामू नायक हाचें अभिनंदन करता, कारण 40 मतदारसंघात न थकता न चुकता कंटिन्युअसली 40 मेळावे आयोजन केल्या बद्दल त्याचे खरोखरच मनापासून अभिनंदन करता। एक कार्यकर्त्याच्या मध्ये उत्साह संचारता त्या पद्धतीन 27चे काम आम्ही आताच्या तयारी सुरुवात केल्या। उत्तर गोयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी आयज दिवचल पुलीस स्थानकाक भेट दिवन थळाव्यांच्यो कागाळी आयकून घेतल्यो। बेगोबेग ह्या प्रश्नांचेर उपाय काडपाचो निर्धार तांणी ह्या वेळार उक्तायलो। तशेंच दिवचल पुलीस स्थानकाक केल्ल्या वावराची तांणी तोखणाय केली। सुबह 11-11:15 के अराउंड आया था बिचौलिया पुलिस स्टेशन में, और हम एवरी सैटरडे SDPOs एंड माई सेल्फ एज SP हम अलग अलग पुलिस स्टेशन जाके पब्लिक के ग्रीवांसेस सुनने की कोशिश कर रहे हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मेरा बिचौलिया मुझे आना था, तो यहाँ पे पहले आने के बाद पुलिस स्टेशन का मैंने पूरा प्रोमाइसिस देखा, उसका निरीक्षण किया।
तो अच्छा प्रोमाइसेज है पुलिस स्टेशन का और वेल मेंटेन्ड है। पीआई ने काफ़ी मेहनत की है इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए और स्टाफ काफ़ी डिसिप्लिन और डेडिकेटेड मुझे लगा। पीआई विजय राणे को मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, मैंने फिर पब्लिक से इंटरेक्ट किया, जो यहाँ पे जो भी उनके पुलिस रिलेटेड ग्रीवांसेस थे उसको लेके आए हुए थे, तो उनसे बात करके पता चला कि काफ़ी इश्यूज़ जो उनके थे दैट कैन बी रिजॉल्व एट अ वेरी अर्ली स्टेज। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पैसे को लेकर डिस्प्यूट, कुछ फैमिली डिस्प्यूट, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट हमारे सामने आए तो उसको मैंने नेसेसरी डायरेक्शंस दे दी हैं पीआई को कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। नागरी सेवा वाडोवपाच्या दिकेन महत्वाचे पावल मारतना विदेश व्यवहार मंत्रालयाखाला नागरिकांक पासपोर्ट सेवा सुदारपाचो हेत दवरून मोबायल पासपोर्ट सेवा व्हॅन सुरू केल्या। पणजेच्या पाटो हांगाच्या पासपोर्ट कार्यालयात प्रादेशीक पासपोर्ट अधिकारी निजो वर्गीस हांणी ह्या व्हॅनीक पांचवो बावटो दाखयलो। ह्या वेळार उलयतना वर्गीस हांणी व्हॅनीक लागून जावपी सुलभतायेचे म्हत्व सांगले। ही व्हॅन म्हळ्यार पासपोर्ट सेवा लोकांच्या दारात पावोवपाच्या आमच्या सेवेचो एक भाग आसा। अर्ज सादर करप, दस्तावेज तपासप, बायोमेट्रिक डेटा एकठांय करप अश्यो मुखेल सेवा सोप्यो करपा खातीर ही व्हॅन तयार आसा अशें वर्गीस हांणी सांगले। This is part of our commitment to bringing passport services closer to the citizens. So, as you can see, this mobile passport van is equipped with systems. With these systems, we can enable data collection, application submission, biometric data collection. So, this is actually like a mini PSK where the applicant can take an online appointment and submit his application. So later on, after successful completion of the application, the passport will reach his home. Passport van is particularly for remote areas of the state. So we will inform in advance through the media where we are going to place the van. So accordingly, people in those particular areas, they can log into the Passport Seva website and take appointment. गोय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै सावन सुरू जातले। गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या। मजगती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी अधिवेशनाचे दीस उणे केल्ल्यान भाजपा सरकाराचेर ट्वीट संदेशावरवीं टिका केल्या। भाजपान लोकशाय आनी राज्यातल्या लोकांच्या आवाजात आडमेळी हाडपाची कृती केल्या अशेंय तांणी म्हळें। इराण आणि इस्रायला मदीं चालू आशिल्ल्या संघर्षाक लागून भारतान इराणांतल्यान आतां मेरेन 517 भारतीयांक मायदेशांत हाडल्यात। ऑपरेशन सिंधू खाला भारतीय नागरीक सुरक्षीत भारतात पावले, हातूंत विद्यार्थ्यांचोय आस्पाव आशिल्लो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.4°C आणि उण्यांत उणें तापमान 27°C इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। 11व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विशाखापट्टणमांत जाल्ल्या राष्ट्रीय कार्यावळीत घेतलो वांटो। योग सगळ्यांचो आनी सगळ्या खातीर आसा, प्रधानमंत्री उलयले। आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी केंद्रीय मंत्र्यांनी योगा विशेष कार्यावळींचे केले फुडारपण। दिसपट्ट्या जिणेंत योगा आपणावपाचो दिलो संदेश। एकाग्रताय, शारीरिक आणि मानसिक भलायकी राखपा खातीर दर दिसा 15 मिनटां योगासना करची, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे आवाहन। योग ही पुराय संवसारा खातीर भारतान दिल्ली एक अनोखी देणगी। योग प्रत्यक्षात अणभवचो आणि आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांचे प्रतिपादन। आणि गोय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै सावन गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी जारी केली अधिसुचोवणी। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।